परिस्थिती आता तुम्ही पळयात. हे आता ही पळय हे फोण पुरयला आनी पळय हे अजुनूय उरला. हो मेकअप उरला. हो मेकअप कित्याक करूंक ना निलेश काब्रालान? सो हो फक्त मेकअप करपाक एक 25 मीटर त्यांनी रोड केला आणि पुराय मेर्शेचे रोड अजूनही त्याच अवस्थेन आणि त्याच परिस्थितीन आसा. आणि तुम्ही आता लायव्ह हें फक्त लोकांक दाखोवपाक आणि आज प्रोटेस्ट आशिल्लो म्हणून हें फक्त तांणी टेम्पररी अरेंजमेंट केला. हांगा अजुनूय कांयच घातलेलें ना आणि पुराय मेर्शे जर एक रावंड मारीत जाल्यार फोण अजुनूय तशें आसा. म्हजी सरकारा कडेन विनंती आनी मागणी आसा की तुमी जर खरेंच गोंयकारां लागून जर आसात आणि हे गोंयचे जनतेक लागून आसात जाल्यार सिरियसली काम करात. करप्शन करून करून म्हाका समजना निलेश काब्राल खंय वतलो तो, किंवा हे इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार फक्त लोकांचे पयशे लुटपाक आसा. ज्यो बेजीक फॅसिलिटी रस्तो तोच जर तर आज सारको ना, तोच जर तर आज सेफ ना जाल्यार म्हाका दिसता हें सरकार म्हणटा तें म्हाका दिसता तांणी सरकार डिजॉल्व करपाक जाय. समज जायना जाल्यार आमच्या हातीन दियात, आमी करून दाखयता.